Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Pune. Book your seat today. Limited seats available. राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करपा विशीं गोंयांत चर्चा सुरू आसा. 90 दिसां भितर व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करचे म्हूण हायकोर्टान सरकाराक अर्ज दिल्ली. मात गोंय सरकारान हायकोर्टाच्या अर्दीक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्लें. ते फाटभुंयेर केंद्रीय उच्च अधिकारी समिती गोंयांत पळोवणेक आयिल्ली. तांच्या रिपोर्टा वयल्यान 12 नोव्हेंबराक सुनावणी जावपा आशिल्ली. मात गोंय सरकार आनी राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणा कडच्यान जाय आशिल्लो डाटा अजून मेळूंक ना. रिपोर्ट सादर करूंक एका सप्तकाचो वेळ जाय म्हूण समितीन कोर्टा कडेन मागला. तांची मागणी मान्य करून सुप्रीम कोर्टान सुनावणी फुडें दवरल्या. आयज जेन्ना सुनावणी जाली तेन्ना तांकां एका आठवड्याची मुदत जी आसा ती दिल्ली आसा. एकंदर तेंच्यांनी जे कांय मुद्दे मांडलेले की सरकार कडल्यान तांकां ह्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रा संदर्भात कितली लोकवस्ती किंवा कितली लोकसंख्या आसा किंवा हेर जे कितें म्हायती मागलेली ती आजून येवपाची आसा गोंय सरकारा कडल्यान. त्याच परीन राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण जे आसा तेंच्या कडल्यान कांय म्हायती येवपाची आसा. ती म्हायती येयल्या उपरांत मागीर तेची सामकी आपूण पळोवणी करताले आनी क्रॉस चेकींग करताले. क्रॉस चेकींग जाल्या उपरांतूच एकंदर आपलो अहवाल जो आसा तो आमी दिताले अशें तेंच्यांनी नमूद केल्लेलें आसा. तर आतां एका आठवड्या उपरांत ही सुनावणी जावपाची शक्यता आसा. सर्वोच्च न्यायालय आयज जेन्ना हो विशय सुनावणेक येयलो तर त्या वेळार ते पत्र जे आसा ते पत्र त्या संदर्भात त्याचो संदर्भ घेवन तांकां एका आठवड्याची मुदत जी आसा ती दिल्ली आसा.